ताणी आपले मुळावे शिकोवप मिलाग्रिस हायस्कूल सावंतवाडी या इस्कॉलांत घेतले. सेमिनरीन भितर सरल्या उपरांत 1992 सालान पुना युनिव्हर्सिटीत BA ची पदवी घेवन सेंट चार्ल्स सेमिनरी हांगासर ताणी BA फिलॉसॉफी पूर्ण केले. 1996 या वर्सा ताणी MA केले आणि त्या उपरांत 2000 या वर्सा आपले थिओलॉजीचे शिकप पूर्ण करून 8 एप्रिल 2000 या दिसा आपली पाद्रीपणाची ओठ घेतली. पाद्रीपणाची ओठ घेतल्या उपरांत ताणी पयलेच 2000 ते 2003 या 3 वर्सांनी बिशप वलेरियन डिसोजा हांच्या सेक्रेटरी पदाचो कार्यभार सांबाळलो. त्या उपरांत 2007 या वर्सा पर्यंत सेंट पॅट्रिक कॅथेड्रल पुना हांगासर असिस्टंट पॅरिश प्रिस्ट म्हणून ते वावरले. 2007 या वर्सा ताणी BA तर 2011 या वर्सा डिप्लोमा इन स्कूल मॅनेजमेंट हे कोर्स केले आणि तांचे शैक्षणिक क्षेत्रातले कार्य सुरू झाले. 2007 मध्ये रोझरी इंग्लिश स्कूल मालवण हांगासर ते असिस्टंट टीचर म्हणून रुजू झाले. त्या उपरांत 2008 ते 2011 सालांत रोझरी इंग्लिश स्कूल मालवण या जाग्यार प्रिन्सिपल म्हणून ते वावरले. 2011 ते 2017 या वर्सांनी मिलाग्रिस हायस्कूल सावंतवाडी हांगासर प्रिन्सिपल पदाचो यशस्वीरित्या कार्यभार सांभाळून ज्युनियर कॉलेज सुरू केले. मिलाग्रिस प्रायमरी स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजची भव्य इमारत बांधली. हो सगळो वावर करीत असताना ताणी 2009 पासून 2014 पर्यंत SSC बोर्ड कोल्हापूर आणि SSC बोर्ड कोकण चे एक्झामिनर म्हणून काम केले. या कालावधीत आपल्या केंद्राचे SSC बोर्डाच्या परीक्षेचे ते चीफ कंडक्टर देखून असले. मिलाग्रिस हायस्कूलच्या प्रिन्सिपल पदाची जबाबदारी सांभाळताना ते सिंधुदुर्ग डायसिजन एज्युकेशनल ट्रस्ट या डायसिसच्या शिक्षण संस्थेचे सेक्रेटरी म्हणून 2007 पासून 2016 पर्यंत त्यांनी वावर केलो. या 10 वर्षांनी SDTच्या सगळ्या इस्कॉलांची त्यांनी उदरगत केली. ताणी केलेल्या या मोलादीक शैक्षणिक कार्याचो सन्मान म्हणून तांकां जायत्या पुरस्कारांनी सन्मानित केला. या पुरस्कारांमध्ये इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन अँड मॅनेजमेंट न्यू दिल्ली हांचे मार्फत शैक्षणिक क्षेत्रातल्या उत्कृष्ट कामगिरीपासून शिक्षण तज्ञ हो मानाधिक पुरस्कार रेव्हरंड फादर फेलिक्स लोबो हांकां मेळ्ळा. बेस्ट प्रिन्सिपल अवॉर्ड इन महाराष्ट्र गोवा 2012-13 सालांत सायन्स ऑलिम्पियाड फाउंडेशन हांचे तर्फे ऑलिम्पियाड या परीक्षेत मिलाग्रिस हायस्कूलचो आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स आसलो देखून तांकां मेळ्ळा. सावंतवाडी कॅथोलिक असोसिएशनचो शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केल्यापासून विशेष पुरस्कार तांकां फावो जाला. शैक्षणिक क्षेत्रातल्या तांच्या या भोव पडत्या आणि फळादीक वावराक लागून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या CEO हांनी 2013 ते 2017 या वर्सां खातीर तांची जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीचे सदस्य म्हणून निवड केली. उपरांत फादर 2017 ते 2023 या काळात रोझरी चर्च आजराचे पॅरिश प्रिस्ट, रोझरी स्कूल आजराचे प्रिन्सिपल आणि बॉयज बोर्डिंग आजराचे डायरेक्टर असले. ऑलराऊंडर कशे एकाच वेळार जायत्यो जबाबदाऱ्यो तांणी समर्थपणे सांभाळल्यो. 2023 उपरांत आतापर्यंत ते मदर तेरेसा स्कूल वेंगुर्लाचे प्रिन्सिपल जावन आसात. 2023 पासून सिंधुदुर्ग धर्मप्रांताचे चान्सलर तसेच कॉलेज ऑफ कन्सल्टर्सचे 2 टर्मसाठीचे मेंबर, काउन्सिल ऑफ प्रिस्टचे निवडलेले सदस्य ते जावन आसात. इतलेच न्हय तर सिंधुदुर्ग डायसिजन बोर्ड ऑफ एज्युकेशनचे चेअरमॅन आणि सिंधुदुर्ग डायसिजन एज्युकेशनल ट्रस्टचे सेक्रेटरी म्हणून ते जबाबदारी सांभाळतात. तेच भाशेन
रिकन्सिलिएशन पॅनलचे आणि सिलेक्शन कमिटीचे ते मेंबर असतात. या सगळ्या पदांचा कार्यभार सांभाळताना जतनाये आणि कार्यक्षमपणा ते वापर करतात. हर एका वेळार आपली जबाबदारी ओळखून ताणे आपल्या प्रत्येक कामाक न्याय दिला. कुर्बेन आणि काळजीदारपणा ते समाजा खातीर वावुरल्यात. तांच्या या निस्वार्थ आणि अलौकिक कार्याक मानाचो सलाम. आम्ही सगळी बसूया. क्रिस्ता सगळ्यांच्या कृतीच्या मोबेलिन आयज आम्ही फादर एलिस लोगो हाच्या पाद्रीपणाच्या 25 वर्सांची सौरवणी करता. ताची सिल्वर जुबली करून आणि ताच्या कुशालकायेन
वाटो घेवन आमी हांगासर जमा जाल्या. जाल्यार पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आमचे माद्री भाव भयणां, लौकीक भाव भयणां, तशेंच आमचे पाद्री भाव हांगासर जे आयिल्ले आसात तांकां सगळ्यांक ह्या मिलाग्रीस कॅथेड्रल सावंतवाडी ह्या पॅरिशान माय मोगाचो येवकार. विशेष येवकार आमचो बिशप एमेरिटस ऑलवेन बरेटो आसा, आमच्या सिंधुदुर्गाचो तो. ताका येवकार दिवन हांव आपयता फादर फेलिक्साच्या कुटुंबातल्या सदस्यांक आनी बिशपाक आपयता मुखार येवन तांणी छोटीशी भेट स्विकारची म्हणून. तशेंच येवकारांचो मानादीक बिशप मॅल्कम सिक्वेरा आसा, तो अमरावती डायसिसचो गवळी जावन आसा, ताकाय आमचे मदें येवकार. तो आमच्या सांगाता हांगासर आमचे फेस्त करून हाजीर आसलो, तर ताका परतून एकदा आमच्या ह्या समुदायाक येवकार. हांव आपयता बिशप मॅल्कम सिक्वेराक ताणें मुखार येवन येवकार स्विकारचो. थँक्यू. तशेंच येवकार आमचो मानादीक बिशप एमेरिटस ऑलवेन डिसिल्वा आसा, तो जावन आसा ऑक्झिलरी बिशप एमेरिटस ऑफ आर्च डायसिस ऑफ बॉम्बे, आनी तो हांगासर आमचे मदें पयशान हाजीर आसा. ताच्या ह्या मोगा पासत ताकाय माय मोगाचो येवकार. आपयता बिशप ऑलवेन डिसिल्वा आसा. तशेंच आमचो माय मोगाचो येवकार आमचो फादर एंड्रू डिमेलो आसा, तो जावन आसा आमच्या डायसिसाचो प्रशासक. हय, उतर जर रायट म्हणला जाल्यार डायसिजन एडमिनिस्ट्रेटर. सो ताकाय आमचे मदें येवकार. हांव आपयता फादर एंड्रू डिमेलो मुखार येवन हो येवकार स्विकारचो म्हणून. तशेंच आमचे मदें एक फॉरेन पाद्री आमचे मदें हाजीर आसा. आपयता फादर जोसेफ कांडसाका, तो जर्मनीच्यान आज ह्या संभ्रमणेक हाजीर जाल्लो आसा आनी तो पुणा धर्म प्रांताक हांगासर प्रतिनिधी कसो हजर आसा. जाल्यार ताका येवकार आपयता, ताणें येवकार स्विकारचो म्हणून. आमचे मदें जे मानादीक फादर्स आनी मानादीक गवळी बाब हाजीर आसात तांकां परतून एकदा आनी तुमकांय सगळ्यांक परतून एकदा माय मोगाचो येवकार. आतां आमी मिसा संभ्रमणेक सुरवात दितल्या, जाल्यार तुमचे लागीं मागता भक्तीपणान ह्या मिसा संभ्रमणेक वांटो घेवन आनी फादर फेलिक्स आनी ताच्या कुटुंबा पासत, तशेंच ताच्या मुनियारपणा पासत, तशेंच आमचे मदें एंथनी आनी लिबान ह्या आपल्या काजाराची 50 वर्सां संभ्रमतात, तांचे पासत तुमकां मागूंक आपयता. आमी सगळीं उबी रावया आनी मिसा संभ्रमणेक वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोनिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. आमच्या यात्रिका फेलिक्सा बरोबर यात्रिकपणाच्या माकोनेच्या रुपया उत्सवाचे समारंभे सर्वेस्पराक वाकाणून तुकाच जेजू म्हजी कोट मोडता आनी वोगता म्हूण गोवाय जावन आमी एकठांय जाल्या. याज्ञीक फेलिक्स बापाक समर्पिल्ल्या जिवितान
दिसा दिसकोटी जेजूची कूड जावन वेगवेगळे भाशेत जेजू खातीर जेजूचे हात आनी पांय जावन व्हडा नेटान आनी उमेदी आपली सेवा दितात आनी बापाचे रास बांदून हाडून जाता ते भाशेन सगळो वेळ घसघशीत वावरून आनी देवाक दिनवासतात. देवान तांच्या हातांत घातलोले मिसांव फुडें व्हरून ते देवाची कृपा आनी बोळ मागतात. तर ह्या दिनवासणीच्या भेटेन तांच्या याज्ञिकपणा पासून दिनवासून ताच्या 25 वर्साचे सेवेक चाकरेच्या जिविता पासून देवाचे उपकार आठवून बापाक महिमा दिवन तांचे फुडले जिवीत चड आनी चड सासणांक फक्त तसली फळां दितात कशें जावं बापाची कृपा आनी पवित्र भेटेन मागोया. एंथनी आनी लिबान फर्नांडीस आपल्या काजाराचो भांगराचो समारंभ तर तांच्या जिविताचेर देवाचो भरपूर आशीर्वाद मागुया. प्रितीच्या भाव बहिणींनो, आम्ही 7 सिल्वर जुबिलेरियन आणि गोल्डन जुबिलेरियन एंथनी आणि लिबान हांचे बरोबर देवाक आर्गां दिता, दिनवासता. कित्याक देवान आमचे सगळे जायते बरेपण घडोवन हाडला. जे कितें आमी हांव ते जावन आसा देवाचे देणे. जे कितें आमी करता ते आमचे देणे देवाक. पूण जायते फावटी आमी मनीस पाद्री मुनियारी आसल्यार तरी चुकता. इलो वेळ इरावया चुकल्या जाल्यार सुरवातीकूच देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पार्किंग सोड उलयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो उद्या विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून भायर बरें सोडून हांवें जायती पापकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो मोठो अपराध. ह्या पासून सगळ्या लोकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सूर पुरवेदार देव आमची काकणूक करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून. आमेन. Shanti tacha ista sosari. Amen.
तुवें मागलोल्यांच्या सासणीक यात्निकेपणान वांटो घेवन आमकां फावो न्हय, तरी तुवें आमकां तुजो यात्नीक जावन वेंचून काडलाय आनी तुजे पवित्र सभेचे सेवेक आमकां नेमलाय. धिरान आनी दुलोबायेन शुभवर्तमान परगट करून आनी सोबोनेच्या गुटाचो विश्वासी मुनियारी जावन आमकां कृपा दी. आमच्या सोंग्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदूताच्या पुस्तकाकडे वाचलो. जुदयाथान कांय मनीस अंत्येक येवन भावा भयणी अशें शिकूंक लागले. मोजेसान स्थापलेले चाली प्रमाणे तुमी सुनोद करिनात जाल्यार तुमी कारण जोडूंक शकना. हे विशीं पावलू आनी बार्नाबासाचो ह्या मनशा कडेन वादविवाद जालो. आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सभेंतल्या थोड्या जाणट्यांनी जेरुसलेमांत वचून ह्या तंट्या विशयी धर्मदूता आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. जेरुसलेमांत धर्मदूत आनी जाणटे तांचे आयकून एकठांय जाले. जायती भासाभास केल्या उपरांत आपणा मदल्या थोड्या मनशाक वेंचून काडून आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाती अंत्येकेक धाडून धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सभे बरोबर थाराव घेतलो. जुदास आडनांवान बार्नाबास आनी सिलास हांकां तांणी वेंचून काडले. ते भावामध्ये महत्वाचे मनीस असले. तांचे कडेन ही चीट ताणें बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे तुमचे भाव अंत्येकेक, सिरियेन आनी सिलिसियेन विदेशा मदली आमची भावभण जाल्यार तांकां नमन करता. तांचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेंत तुमकां घुसपायली आनी तुमची मनां उसळमळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करून ताणें आमची कसलीच रजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटान घालून फाटीं सरूंक ना. त्या आमच्या भावाच्या मोगाच्या बार्नाबास आनी पावलू बरोबर आमचे मदल्या थोड्यांक वेंचून काडून तुमचेशी धाडून आनी सगळ्यांनी थारायलो. म्हणटच हाचे बरोबर जुदासान आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा. हे चिठ्ठीर आमी बरयला तेच ते तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेच वजून तुमचेर घालिना जावन पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलो कुड्ड्या देवाक भेटून भ्रश्टायलेले जेवण तुमी जेवचे न्हय. रगत आनी गोमटी पिळून मारलेले मनजातीचे मांस खावचे न्हय. पजून कोण पयस करचे ह्या वस्तूक पाट केल्यार तुमी बरे जिवीत जियेलेल्यात. नोमान देवाचे उतरान आमचो जबाब आसतलो. राष्ट्रा तुका वाखाण देवा, सगळी राष्ट्रा तुका वाखाण. Rastra
A reading from the book of the Apocalypse. In the Spirit, the angel carried me away to a great high mountain and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God, having the glory of God, its radiance like a most rare jewel, like a jasper, clear as crystal. It had a great high wall with 12 gates, and at the gates 12 angels. And on the gates the name of the 12 tribes of the sons of Israel were inscribed. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, on them the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. And I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God the Almighty and the Lamb. And the city has no need of sun or moon to shine upon it, for the glory of God is its light, and its Lamb is the Lamb. The word of the Lord. Thanks be to God. शुभ वर्तमान ऐकून कमी सगळी विरामया. जेजून म्हणलें, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. जुवा वापरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे कांय येतले आनी ताचे सगळें ठिकाण करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजी उतरां सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण पवित्र आत्मो म्हजे नांवे बाप तुमकां धाडटलो तो शागती तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सकट तुमच्या मनांत हाडटलो.
शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचे काळीज उचांबळ व बेसूड जावं नये. हांव बेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सरी वेता म्हूण तुमी संतोश बरी जातले आसल्यार, कित्याक बाप म्हजे गूण गोड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरचे खातीर आतां हें घडचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Also, this संतोष बरीत जावन आसा. संतोष बरीत उल्हास बरीत जावन आमकां फावो केला. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and declare in Him. Psalm 124, verse 8. आमकां शिकवण दिता. मेच्या 7 तारखेर आमी सगळीं जाणां सगळे कार्डिनल कॉन्क्लेव करताना सिस्टीन चॅपलांत रोमांत सगळ्या संवसार चिन्नांतर थंयसर आशिल्ली. सगळो संवसार मिडियांतून जावन टीव्ही चॅनल जावन नातर तांच्या फुटफुट जावन नदरतन पळोवन आशिल्ले. 7 तारीख गेली आनी 8 तारखेर मेयाच्या सांजेर थंयसर जावन धवो व्हड उठून आयलो. सगळीं ताळनो धवो व्हायट स्मोक म्हणटा. सगळ्यांक खबर जाली नवो पापा फावो जाला. सगळ्या संवसारांत उगर्स नाताक सांगत आसले सगळ्या संवसाराच्या भावांक आनी भयणी ज्यो क्रिस्तांतय भोवट आनी मातली आसा तांकां थंयसर जावन सगळे नदर आशिल्ली त्या पीट स्क्वेअर म्हणटात थंयच्या जनेला जावन नदर जावन पळयतले कोण जावन पळोवनो. आनी थंयसर भायर करून आयलो कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसीस रिवर्स जो Augustinian ordenator आणि तो जावन येलो सोडो जावन पापा साहेब बावनस पापा म्हणून आमकां फावो जालो. संतोष करता आमी सगळीं जाणां. आतां आमी पळयता ताजी कितें खरी आसा, ताजी घडणां कितें आसा, ताजी चिंतना कितें आसा, तो कितें करूंक शकता. पापा फ्रांसीस देवा दिन सांगलो ताच्या आत्म्याक शांती मेळो. ताज्या मेटांनी ताज्या पावलांनी सोडून तो कितें करूंक शकता म्हणून सगळो संवसार तशेंच कॅथोलीक प्रेम सभा नदर पळोवन आसा. एक नवो उर्बाक एक नवो संतोष, एक नवो इराम भाव, एक नवो पेपरिंग्स ऑफ होप पळयणारी बोवार्थाची ह्या जुबली वर्सा सगळी आमी मेळटून चलोवन आसा. आयचो आयतार इस्टराचो 6वो आयतार जावन आसा आनी 11वो आयतार जावन आसा. 6th Sunday of Easter आनी थंयसर फुडल्या आयतारा आमी एसेन्शन जेजू आमचो पुनर्जीवन सोडून मेळून जाल्लो परत आचरण आमी तयार जाता. आयच्या वांजेलांत सुवाळेच्या प्रत्येक तरान पुनर्जीवन जेजू सोडी आमकां विशेष एक बसवणी दिता. पयली असो ते बसवणी जावन आसा
संगतपण जेजू पुनर्जीवन जाल्लो ताजो संगत आनी सगळींच्या बापाचो संगतपण आमचे थंय आसा म्हणून मताच्या वांगडांत 28 अध्यायांत 20 ओळ कशें सांगता हांव तुमच्या संगत आसा आतां आनी सदांच सर्वता थंयसून पुनर्जीवन जेजू आमकां बसोवन दिता जुवाच्या आयच्या वांजेलांत हांव तुमच्या संगता प्रेझन्स ऑफ जीसस प्रेझन्स ऑफ द रिजन लॉर्ड आमकां सांगत दिता दुसऱ्या सुवातेर पुनर्जीवन जेजू बसयता एक मजतदार म्हणून हांव तुमकां मजतदार पटयतलो पावयतलो मजतदार हेल्पर आनी तो आमकां मुजोरदार आमचो संत जावन पवित्र आत्मो पॅराक्लीट हांव तुमकां बसयता पॅराक्लीटचो पवित्र आत्मो तुमच्या संगता तुमच्या जिणेंत सदांच तो तुमकां चलयतलो वाट दाखयतलो तिसऱ्या सुवातेर पुनर्जीवन जेजू शांती तुमकां म्हणून अपोस्तलांक शिसांक आनी हांगासर जो म्हजल्ले आमकां भोवट्यांक बसयता शांती तुमकां कशें जेजू म्हणलें तुमची शांती न्ही पूण म्हजी शांती तुमच्या संगत आसतली म्हजी शांती तुमच्या थंय दवरता तसो पुनर्जीवन जेजू आमकां शांती बसयता पयल्या सुवातेर आमी वांजेलांत आयकता जेजून जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजो उतार घालता तो म्हजो बाप ताजो मोग करता आनी आमी दोगी ताजे थंय येता तो जेजू आनी बाप आमचे थंय आसा थंयसू जेजू बाप आनी सगळींचो बाप आमकां संगत घेवन चलयता आमचे थंय वस्ती करता आमकां तो धैर्य बोल संगत घेवन चलयता जेजूची संगत आमकां गरजेची जावन आसा भगवंताची आमी क्रिस्तवां जेजूची संगत आमकां गरजेची आनी बोल आमकां जावन आमच्या संगत आहा दुसऱ्या सुवातेर पवित्र आत्मा तुमच्या संगत आसतना हे सगळें हांवें तुमकां सांगलां पूण म्हज्या नांवी बापान तुमकां एक मजतदार पटयतलो तो पवित्र आत्मो तुमच्या सगळ्यांक तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमकां उगडासत हाडटलो पवित्र आत्म्याची गरज आसा बाप पवित्र आत्मो पुनर्जीवन जेजून शिसांक आनी आमकां भगवंताच्यांक बसयता तो पवित्र आत्मो 2004 वर्सां जावन ही इगर्ज म्हाका चलोवन व्हरता ताका आमी साथ जावन आसा सगळे आमी साथ जावन आसा भगवंताचे आमी हातयेचे आमी आनी तशेंच जेजूचे पाटलावदार आमी जावन आसा पुनर्जीवन जेजू पवित्र आत्म्याक बसयल्लो आमकां संग दिता पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरता तिसरें जावन आसा जेजू बसयता समाधान तुमचे थंय आसूं हांव दवरता समाधान म्हजें समाधान तुमकां दिता संवसार असली समाधान मेळची ना पूण म्हजी समाधान तुमकां दिता शांती समाधान बसयता मोगाचो शांती समाधान आमकां गरजेची जावन आसा कोणाक शांती समाधान आसा संतोश भरीत जावन आसा आनी तो देवास्पणाचो जावन आसा देव भिरांतेचो जावन आसा देवाच्या मोगान तो एकामेकाचो मोग करून त्याच मोगान वाटेन चलोवंक शकता शांती आमचे थंय आसूं समाधान आमचे थंय आसूं म्हणून जेजू आमकां बसयता पापा लियो सगळें पयल्या फावटी उतार काडले शांतीचे जावन आसा ह्या पुनर्जीवन काळार म्हळ्यार इस्टरान टायमार तुमकां शांती पावस जावन ही शांती आमचे थंय गरजेची जावन आसा त्या शांतीन आमी पिवंक जाय म्हजी शांती तुमकां दिता म्हणून जेजू त्या जेजूच्या शांतीन आमी जियोंक शकता व्हडा संतोशान व्हडा कृपेन आमी हांगासर चलूं जाल्यार आमचो भाव
jubilees on 25 वर्ष आवडलो फादर फेलिक्स लोगो संगतास जुबिलेर आमी हांगासर सोन जाल्या सगळे आसा बसको धार्मीक बंधन आनी भायर म्हणटा सगळो भक्तीपणान आमी सोन जाल्या आनी तशेंच आमी सांगत आवडलो जावन आसा सन्नारींत आमी 4 जाण आमी हांगासर बसले आनी बड्डेक आयला आनी आमचो भाव फादर फेलिक्स लोगो सांगत आमी वाडयला सांगत आमी मेळटा सांगत आमी जियेता एकामेका उलयता आनी तशेंच आमचे कश्ट दूख सांगत आमी वांटून घेता हे जावन आसा आमकां एक सतत एक बरें आनी सांगत आमी आसतना कठीण जावन आमकां फुडें सरूंक फावो जाता जायते लोक लोक सोदाव फादर फेलिक्स लोगो पूण आतां हांगासर तशें संत दुर्गांत वावरून आसा तो जावं मोगाळी जावन आसा तुमी जाणात कित्याक तुमी व्हडा संख्येन व्हड्या रितीन हांगासर व्हडलेन आयल्यात आनी तशेंच तो वाव रेडी जावन आसा हार्ड वर्किंग वाव रेडी आनी मोगाळ माहीत आसाचो सांगताचो प्रयत्न करता आनी जो भक्तीन तो सांगता जियेता आमकां तुका सोम्या म्हणटा आमी तुवें आमकां रचले तुवें आमकां बसले तुवें आमकां मुखार सरोवंक सांगत गेले म्हणून कीर्तन 145 145 म्हणटा आर्गां तुका सोम्या आर्गां तुका धनिया तुवें केल्ल्या व्हडपणाक म्हणून आयज सगळीच आर्गांचो जावन आसा हेंतूच बरीच हुशार बरीत आर्गां घेवन आमी फटोवंक सांगता म्हणल्यार कुटुंबाची आसात सगळीं बरीं आसात धार्मीक बंधू भाव बसको आनी सगळीं इश्ट आनी सगळीं मोगाळी हांगासर आमी मिलाद क्रिस्तिया इगर्जेंत आमी इगर्जेंत जमून जाल्या मिलाद आमकां सांगात घेवन चलयता सोम्याचें उतार आयकल्यार सोम्याचें उतार हाडून तो कितें सांगता तें तुमी करात म्हणून जुवांच्या वांजेलान दुसऱ्या वांजेलान कशें म्हणून दुसऱ्या वेळार तशेंच आमकां सांगता तो कितें सांगता तें तुमी करात म्हणून संतोश करीत खुशाल करीत जावन समज जाल्यार वर आर्गां दोनया जायते कितें घडटा गी पावस येता गी त्रास येता गी कितें जाता गी चिंतले पळोवन देवाचो हात तर आसा देवाचो हात आमकां सांगचो ना देवाचो हात आमकां वेगळो करचो ना देवाचो हात सदांच आसतलो पूण दवरपाची हातकडेची विश्वासाची जी येता तांचेर देवाचो हात सदांच आसा सगळींचो बाप आमचो सोमी पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्यान आमकां सांगात जावन चलयता ह्या सुवातेर आमी सगळीं फादर फेलिक्साच्या नांवान सोम्याक आर्गां दिवया ताचे म्हटलें कितें गावलें आसा ताची व्हडलें मांडावळ म्हणटा ह्या मांडावळ कितें आसा देवान ताका निर्मिलां तें फावो जावन आनी तशेंच सोमी जेजू क्रिस्त बरो व्हड ताका सांगात दिवन ताका सेवा करून बरी सतत बरोबर राखी शांती समाधान ताका फावो करून पवित्र आत्मा ताच्या मेटान ताका सोडून करून तशेंच देवाचे रेस्पेक्ट बांदून आनी देवाची खुशी करून देवाक आर्गां दिवन तो फावो जावन आमी सर्वां सांगता मेळोन सगळींचो बाप आम्हा सर्वांचेर आशिर्वाद घालो आमेन. पंचवीस 50 वर्सां आदी लिबान आनी एंथनी आनी देवाक देव मंदिरान भासावणी दिल्यो तेन्ना 2 साक्षीदार आसले. आयज साक्षीदार ना पूण तांचे 2 पुतां जॉनी आनी जॉयल आनी तिसरो पूत हांव जावन आसा. देखून ती मुखार येतली आनी भांगराचो दिसा आपल्या
काजरा दिसा दिल्ल्यो भासावळ्यो नव्यान करतली. पवित्र सभेमध्ये जीवाचो आणि मोगाचो एक गोठ आसा, ताची खुणा आणि रूपता लग्नाच्या संबंधान तुवें घडून दवरलाय. आणि हे पळय हे श्रेष्ठ गुटा वरवीं पती पत्नीचो एक गोठ पवित्र केलाय. आयच्या दिसा भागार उत्सवात वांटो घेतना ह्या आमच्या लिबान आणि एंथनी हांचे तुझी मोहर घाल. तेचे आपल्या लग्ना वरवीं भावार्थान ओळखून घेतात ते आपले जिणेंत सांबाळून तुवें तांकां आदार दिलाय. तुवें तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालाय आणि भुरग्याच्या देण्यांनी तांकां भरलाय. आयज ती आपले भांगरा उत्सवा दिसा आपल्या भुरग्यां बरोबर कुटुंबा बरोबर नातरां बरोबर तुका आदार दिता आमी दिवासता आणि फुडली वर्सां तुजे आधीन करतात. कारण तुजो आशिर्वाद ह्या भुरग्यांचेर बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. विरोया आणि आमचो भावार्थ उचारुया. सत्मान ताब देवा, सोड उरलेला बापा, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या उस्तारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकट्याच पुता आमच्या सोनिया तो पवित्र प्रभुवी उर्मी सांभाळलो, आपला मार्गेताय सांभाळलो, कोसला देवताने कोस सोसले, ताका खुसा जोडलो, तो मेलवानी ताका दिलो, तो मेल्यामध्ये गेलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जीवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोड उरलेला त्या बापाच्या उजव्याक बसला, दुयेंतांची मेल्यांची उजवी करून येतलो, सगळ्यांका पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेत लोकांक सयता, पातळाचे वसळे, कुडीचे जीवनपण, शास्त्राचे जिवीत. आमेन. देवाचे दास बांधवल्या खातीर मागुया. आमच्या पाप सायकलियो काडिलांनी, बिस्पांनी, पाद्रींनी आणि मठवशांनी देवांनी बरवशाची वाट आपल्या यात्रेकार पोरशेक टाकून बापा लागीं मागुया. आपलो राजकारभार सांभाळून देवाक मानतात असले नेम आणि कायदे पोरचेक उपरतात ते भाशेन घडून हाडून बापाची कृपा तांकां मागुया. Amen.
फेलिक्साच्या कुटुंबापासून मागुया. यादवीक फेलिक्साचे बापूय जॉन लोबो हांका सर्गीचे सूख, आवय कॅथरीन लोबो हिका बरी भलायकी, बाबाक होनी आनी तांच्या भुरग्यांक, सोयऱ्यांक आनी इश्ट मित्रांक देवाची उपोट आशिर्वादा आनी क्रिस्ती मूल्याचे जिवीत जिवंक कृपा मागुया. यादवीक फेलिक्स आमका देवाच्या मळ्यान गेली 25 वर्सां वावुरताना पुण्याचो ग्रेस बिशप साहेब बेलेरियन आनी आमचे बिशप साहेब ऑल्विन बरेटो हांचो आदार आनी मार्गदर्शन मेळ्ळा. पाद्री भावाचो सहकार, जायत्या भाव भयणांचो हुस्को आनी तेंको मेळ्ळा. तांच्या देण्यापासत दिनवासून फुडलो वावूर अदीक मोगार आनी कुरपेन फुडें व्हरून बापाची जाणवाय तांकां मागुया. देवान तांचेर आनी तांच्या फामिलीचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागुया. आणि स्वतःची मागणी देवा मुखार दवरुया. मोगाळ बापा, आमचे पासत मागताना आयज आपल्या जल्माचो दीस साजरो करतात, जावं काजाराची एनिवर्सरी साजरी करतात आनी जाणी आमकां तांचे पासत मागूंक सांगला. तांचे हुस्के, तांच्यो विनंत्यो, तांची मागणी आमी तुजे मुखार दवरता. भावार्थान भरवशान तूं आमकां दितले म्हूण आशेन रावता. दिसता आमच्या सोमिया वरवीं. God.
पदवेदार देव बापाक मानतात असले जावं म्हूण म्हाका प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या दिसा घेतलेल्या आमच्या यांत्रिकपणा पासत आमच्या भाव भयणी बरोबर काळजांतान आमी तुका दिन वाचतात आनी हो वाकाणणेचो यत्न आमी तुका भेटयता. तुजे यांत्रिक जावन आमकां फावोय तरी तुवें आमकां आपयलाय. फावो ते करी तुजी सेवा करून आमकां चलय आनी तुजे पवित्र सभेन तुज्या सेवकांची संख्या वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायलो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्ध्या दोगांच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुसावर ताणें आपणाचे बलिदान केलें तेन्ना ताचेच परी यत्नान आमच्या यत्नाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सुरवण करून आपलो आपलो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यात्रीक खरो वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिले. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचो सोंतो भाग निरंतरी गायता तुजे मुखार. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुरये जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रोगत आपलेच खुशयेन पोस्ट मरोंक सोसून बेचारी ताणें कुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुची. तीस पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेज घेयात आनी हातले घेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कोरोनाचे हें रगत. पाटकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ते वाळून गेले. हे मनशा उगडा सात कोरात. Amen.
तुझ्या मरणाचो आणि पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो हुंदो आनी सोडची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां पाव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्तात. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे विशय विस्तारले तुझे पवित्रतेचो उगडास कर. आनी देव सोळा भागन बापा आनी सगळे निवड बाबा तिका तूं प्रेमाखान वाडय. सर्वेश्वराच्या साखरा आनी साखरणी फादर फेलिक्साच्या घरांतल्यान मरून गेलेल्या तरेतल्या आमच्या भाव भयणीची अधिक करून ताचो भयणी शांत वर्षी खावत करून मागता. तांच्या संस्थांतल्यान आपल्या जशे पळयसना तेंची बाराबर्ती मेळ्ळी तशीच ताची बाराबर्ती पुनर्शव जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरो वर्ष करून मेळ्ळ्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पोरसुरीत मुखार व्हडपणीन फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमी बरे देवाचे माय सांगाती भाग्योन जुजे तिच्या पुता पोती भाग्योन दोन दुता आनी सोडकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाट करती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेजून शिकयलेल्या मागण्या बरोबर आमची मागणी, आमचे हुस्के, आमच्यो विनंत्यो जेजून शिकयल्ल्या मागण्या वरवीं देवा बापाक भेटोवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिकाव तशी आमची पातळां भोगोस आनी आमकां कालें पडोवंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुवंतराक जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनोतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पापटांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आमी एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Oh
हो जावन आसा जेजू क्रिस्त, जो आमकां सदांच मोगान मोयपासान आनी एक उरतान दवरता. ताचे जेवणाला पयले ते आमी सोगली सुपागी सोमयान मध्ये भितर पावला. तेका चित्रान म्हाका भलायकी दिली. आणि भितर मातशे वॉलेंटियर आहा तांच्यांनी बरे भाशेन शिस्तीन करून घेवंक मातशी गर्दी आहा, मातशे समजून घेयात तुमी आनी बरे भाशेन करून Jesus,
करूया. देवा आमच्या बाप्पा, तुवें आमकां तुजो यादीक केलाय देखून आयच्या दिसाचो दिनवाशी काळजान उगडास करून हो भावार्थाचो गूट आमी संतोषान सोमरवला आनी उठला. तो गूट आमच्या चालीन स्वताच पाळून आनी हे बरी दिसान दीस उदीक जेजू सारखे आमी जावन ह्याच मिसाचे सोमरवणेक आमकां कृपा मेळूं हे व्हडते देणे बाप्पा
आमच्या भाव भयणीं बरोबर नम्रतायेन आनी विश्वासान मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सूर उद्वेनार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचन ह्या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. बसूया. मोगाच्या बाबतीन आतांच आमी फादर फेलिक्स लोबो हाच्या सिल्वर जुबलीचे दिसाची संभ्रमणी केलेली आसा. आतां दिनवास दिवन दिनवासनेची थोडीशीच उतरावल्यो हांव पळयता स्टीव लोबो हाका जो जावन आसा फादर फेलिक्स लोबो हाच्या कुटुंबांतलो एक सदस्य असो. Good evening, Reverend Bishop, Reverend Fathers, dear sisters and brothers in Christ, family, friends and honored guests. On behalf of our family, it is my great honor and joy to offer a few words of thanks on this truly special occasion. The celebration of the 25th anniversary of priestly ordination of our beloved uncle, Reverend Father Felix Lobo. I relate to him more as my uncle, we call him uncle, than as a priest. I have blurred memories of the day when uncle got ordained 25 years ago. I and Stanley, we were just 4 at the time, waiting for the ceremony to start and eventually for it to end. Dressed up in suits, sitting on the first row and sitting next to our late Papa, who showed us many aeroplanes twinkling above St. Pius Goregaon Seminary ground. I'm sure Papa also would be very happy and proud to see Anku completing his 25 years of priesthood. 25 years ago, Anku answered the call to priesthood with courage, humility and devotion. Since that day, he has dedicated himself wholeheartedly to the mission of the church. Initially, starting up with the Diocese of Pune and then eagerly choosing to work in his own homeland, the Diocese of Sindhudurg. Anku's contribution to this diocese has been immense. From building schools and colleges to building bridges to people's heart, he has done it all. And our presence here, even after such a rough and unexpected weather, is a witness to the impact Anku has left on our lives. Your gracious presence at the Holy Mass was a testament to the love and esteem in which he is held. We are deeply thankful for your prayers, kind words and thoughtful gestures, which helped make this occasion a truly meaningful and a memorable one. To the parish community, fellow clergy and organizers who helped prepare this beautiful liturgy and celebration, we extend our deepest thanks. Your efforts have not gone unnoticed and we are truly appreciative. As we give thanks for the past 25 years, we also pray with hope and confidence for the years ahead. May the Lord continue to bless Anku with good health, spiritual joy and unwavering strength to continue his sacred ministry. Thank you and may God bless you all. Thank you, Steve. तुझ्या दिनवासनेच्या उतरापासून आता तुमचे लागी मागता शेवटाचे गीत झाल्या उपरांत कोणेच आपल्या जाग्याच्यान उठचे न्हय, कित्याक एक तारखेलो कार्यक्रम हांगासरूच जातलो. हे मनान दवरूचे. शेवटाचे गीत झाल्या उपरांत कोणेच आपल्या जाग्याचे उठचे न्हय, हांगासर एक तारखेलो प्रोग्राम जातलो आनी हाचे संचालन फादर विल्सन गोन्साल्वीस करतलो. थँक्यू तुमकां शेवटाचे गीत घेतले.
आमी सगळीं भिरावया. तुमच्या जिवीतला खुशालकायचो दीस आणि यात्रिकार त्यांच्या खुशालकायचो दीस. थोडक्यात तो खुशालकायचो दीस आसा. फादर फेलिक्सान आपल्या जिवितात हे देवाचे देणे आपुणे
एक यात्रिपणाची संस्कारी कशी ती मानून घेतली आणि शेतना तो खुशालकायेन आमच्या सगळ्यांच्या सांगाता 25 वर्सां यात्रिपणाची जात्रा यात्रेत चलता. He walks with the pilgrims. As he walks with us, he likes to celebrate this occasion. त्याची संस्कार मी आपल्या लक्षात 8 तारखेक 25 वर्सां आदी मिलाग्रीस ह्या कॅथेड्रलांत जाली. सारकें त्याच्या जिवितांत ताणें अनुभव घेतलेलो आसा आनी जेन्ना आमी आयज जेन्ना मायची 25 तारीख त्याचो दीस 8 एप्रिलाक त्याची यात्रिपणाची संस्थानी आनी मायच्या 8 तारीख आमकां नवो पावसाक मेळ्ळो लिओ 14 लिओ 14. आयज जेन्ना आमी ह्या पुस्तकांत वांटो घेवन आसा पृथ्वीच्या बाबळेलो तुमकां सगळ्यांक हांव माय म्हणटाचो योगा दिता. I welcome each and one of you. The time was tell all those who have grown up. I welcome you cordially. I welcome you, dear friends, my dear brothers and sisters, dear priests and religious sisters. आयज जेन्ना आमी ह्या पुस्तकांत वांटो घेवन आसा आमच्या सांगतात हो एक केक आसा आनी जेन्ना आमी केक एकामेकाक दिता तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत बरें वर्सान जगता. जशें फादर फेलिक्सान आपल्या मुळा उतरांनी एक बरें देवाचें राजपण घेतलेलें आनी देवाचें उतर एक नव्या तरेन ताणें दाखयलें. ताणें त्याच्याच जुबिलेंत कंपेरेटिव्ह म्हटलें तो बरो वावडावी कसो ज्या सगळें वयता त्या सगळ्याक एक वावर करता आनी ताचें नाव इतकें बरें तर तो फेलिक्स ना तर तो फेलिक्स नाविदा. आमी स्पॅनिश मध्ये हे नामता म्हणटा क्रिसमसाक. तो खरंच तो खुशालकायेचो तो फेलिक्स फादर. हांव उपकार मागता फादर फेलिक्स and all the Jubileans, Father Anthony, Father Nelson, Father Joe, Father Elias and Father Polly, I'm requesting you kindly come forward and cut the cake which is in front of you. Requesting all the bishops also as they are here. Kindly stand. I'm so good up here. The bishops and their fathers, or the Jubileans. Nagagsalu, ikaw pushalay ang kapunta आणि आमच्या पुरुषांच्या वाटेन आमची तरणाटी दोघे आसात शेफाली डिसोजा आणि पॉल डिसिल्वा. आमच्या हातात घेऊन येता एक कांता which is dedicated to all the Jubileans, especially for our beloved Father Felix Lobo. He will be using.
एक ओकेजन आसा आनी ते जावन आसा द गोल्डन जुबिली
of our beloved Uncle Anthony and Ivan, as they are celebrating with us 50 years of their married life. It is not easy, the 50 years, a countless love, a countless memories, a true testament to a lifetime of togetherness. I speak त्यांच्या काजाची भांगाराचं महोत्सव त्यांना समोरता अस्पशाला दिसता हांव आपयता तेंकां तांची जी भुरगे आसात त्या सगळ्यांक हांव आपयता तुमी मुखार येवन करचो. आय रिक्वेस्टिंग फॉर फेलिक्स तुवें सांगला तुजो हांव सदांचो तिसरो पूत तेंकां आपयतात. सो त्यांच्या खुशालकायेन आमी वांटो घेवया. That was same music, cue music, congratulations. 3, 2, 1, go. Congratulations and celebrations. Congratulations and celebrations. Look into my eyes. Congratulations and celebration, and I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Thank you, dear brothers and sisters. Thank you, dear Father. Prediksha Marvelino, I saw for this for a special day. So, आज की शाम ये नौचारे फादर फेलिक्स सोचता रहेगा ये तो जिंदगी का दो अक्षर थे. बारिश ने कभी कभी थोड़ा हमको तकलीफ दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. फादर फेलिक्स, तुझं जीवन हे खूप सरळ आणि तू खूप खांतिकायचो. आईच्या केन्ना तुका पळयता, तुका खांतिकाय एकामेकांक आदार दिवन, सेवा करून, एकामेकांच्या सांगाता चलून तुका खूब खुशालकाय दिसता. म्हाका खबर ना हय, म्हाका दिसता तू तुज्या माय कडून शिकलेलो आसा, तुजो सर्वीस बाबा कडसून शिकलेलो आसा. आयज इतकी खुशालकाय आमकां सगळ्यांक दिसता. म्हाका दिसता तुवें जायते जाणांक आपयलेले आसता आनी आयज ही सगळीं जाणां येयल्लीं आसा तुज्या खुशालकायेन वांटो घेवन देवाक भेटून यादीक करून तुवें मेळवले. एक खालची यादी कसो तूं तुज्या जिवितांत जियेलो आसा तें हांवें गेली 4 वर्सां जेन्ना डायसेसान गेल्या उपरांत लागशिल्लें पळयलेलें आसा. एक खालतीकायेचें यू हॅव द लायफ ऑफ docility and the humility. You are a man of humble and kind person. At a time when I learned to speak straight and forward, but in your heart there is tenderness. All the way, Father, Joseph has come all the way from Germany. He must have realized, because I think so in the month of October, they were with Father Felix and Father Anthony were with you. So I know how they are living with you. Whenever you must have slip in your apartment, but the humility they have accepted, that is what humbleness he has. That is what Father Joseph he must have realized when they were with you in Germany. How can you mark also Mahadi Romanes and Bishop Alvin Barreto? How can you mark and look at you? Kacakal sama Father Felix Sabudu Putra, Chalutra, Tinutra, Lumutra, Limutra, yang Kasamshi.
आता क्रिस्चन सोपले आता कितें सांगू Maranatha Bishop Malcolm, son, Maranatha Bishop Alvin Dover, Silva, and Bishop Roberto, आमचा Paris Lobo, आता मागील Lobo, आमचे जुबिलेट आणि पार्थिभाव आणि मुशेया मगाच्या पहिल्यांदा पार्थिभाव होईल Mati Budi, and saya baca bahawa the best prayer Mokpoche Magno, Chur Mokpoche Magno Dorasa, Arganchi Magno. To thank the Lord, the best prayer. There's no better prayer than that. And we have a sort, so that we have Arganchi. जाओ आमचो पयलो बर्थडे करता जावं आमच्या बावशेचो दीस जावं आमच्या पुण्याचो दीस जावं आमच्या क्रिसमसचो दीस जावं आमच्या काजाचो दीस जावं आमच्या पातीपणाचो दीस आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय आनी जितले आमी देवाक आर्गां दिता तितले देव आमकां पावता तितले देव आमकां आमच्यो खोशयो आमच्या आवडी आमची मागणी तो सुपूर्द करता आगार जावन आसा केळी भशेन दीस आगारचो आनी हांव जाणा भितर हांगा एकठांय जाल्यार जावन आसा दोन कारणां वचप एक कारण जावन आसा दाखोवन तुमचो मोड म्हाका दिसता जो आवडटा तुमचे मदें तुमच्या सगळ्यांना आनी दुसरें कारण जावन आसा तो आर्गां दिवयला आनी ते आर्गां तो दिता तिने म्हणून आमी आर्गां दिवन देवाक दिलेले आसा Silver Jubilee एका पाद्रीची जावन आसा बोलपाची कित्याक पाद्री जावन आसा कितें भशेन वकील पळयतर कितें पळयतले डॉक्टर पळयतले पूण एक भोकासना एक आपोळे जे देव दिता हे आपोळे पयशे पासत न्हू डॉक्टर जातात जोडूंक जाय वकील जातात पयशे जोडूंक जाय पूण एक आपोळे आहा पाद्रीपणाचे हे सगळ्याक पाठ करता आनी जेजू फुडें करता आनी अशें पाद्रीचे लोक आसा पाद्रीचे आपोळे जावन आसा तेच भशेन देवाचे आपोळे आमचे जॉन पॉल सेकंड 79 वर्सां जेन्ना तो पावसांत जालो तेन्ना अशें म्हणलें द प्रिस्ट इज द इमेज ऑफ क्रायस्ट पाद्री जावन आसा रूपकार देवाचो तुमकां पाद्री जावन आसा रूपकार देवाचो आनी कसो दिसले प्रिस्ट इज द क्रायस्ट सादू उठून कित्याक जे सेव करतालो ते पाद्री जजून उदक येतलो तो बटलो आपल्या मासाक लागता पाद्री ते करता जेजून पाठ्य मुसुली तेजी उंडी पाठ्य पाद्री तुमच्याकडे पळयता अशें म्हणटा आय एब्सॉल्व यू हांव तुका भोगसुलें दिता बापाची पुताची भुमिका This is my body. These are the Sapushikul. So brother, these are the Sapushikul because he is another Christ Lord. Padri, सगळे साखरदार होता. So पाडटा बसून सगळ्यात होता. पण आयच्या दिसा बघा बाबा हांव तुमी जाणा पाद्रीचे जायते तुमी आयकला जाय पूण हांव कितें भशेन पॅरिसाक आर्गां दिवयता देवाक आर्गां दिलें तेजे बरोबर आतां ताका आर्गां दिता कित्याक आर्गां दिता कित्याक फॅलिक्स जेन्ना डायसीस जालें पयलेसोती तेन्ना तो सिटीन आहलो बिशोप सेक्रेटरी आहलो व्हडले पोस्ट आहलो मोठ्या पासून बिशोप कडेन भोंवूंक जातालें तेन्ना बिशोपाक बरें सांगलें आय वॉन्ट टू गो टू सिंधुदुर्ग हांव सिंधुदुर्गाक वचून काम करूंक सोदता
आणि हे शार व्हडले शार कोल्याचे सोडले आणि खेडेगांवांत आमच्या बरोबर खेडेगांव आमचे निसावळ गांव आयिल्लो आसा आनी हांव कितें कशें तेका ह्या भाशेन दिता तेन्ना मागीर हांव खुशी जालें तेन्ना म्हाका सुटलो पास मेळ्ळें बट सो डिफिकल्ट जालें आतां कलिसाचे ह्या मनशापणाचे दुर्गा धर्मांनी तो आपले जिवीत कितें कशें देवाक भेटयता दान बोवाळ करून देवाक भेटयता तो कितें कशें हांवें पळयता तो सीख लोकांक पावता हांव जाणा इन दीस वर्ल्ड सीख जालो आनी तो मनीस सदांच फादर कलिसाचे आड वयतालो पण सीख जालो तेन्ना हांवें पयलीच गाडी घेवन ताका डायरेक्ट आमच्या बांबोळी करून गेलो तेन्ना म्हणून म्हाजो भाव गेलो असो ना एक काळीस दुसरें बाबा उठला तेजे बरी ऑनेस्ट कितें सावंक जाय तर भियेलें सावंक बरें लागत काय लागत पूण जेन्ना कन्वर्स जाता की आपूण कितें बरें सावंक जाय म्हाका तो सांगता तो फाटी सरना तो कितें भशेन तुमी जाल्यार प्रिंसिपल घालूना कितें भशेन तो शिस्त सांबाळटा स्वराची पूण पयलो तो आपले इज अ व्हेरी डिसिप्लीन मॅन व्हेरी डिसिप्लीन प्रिस्ट आपले शिस्त पयलो हाडटा आनी आपल्या उदारपणाक वटी दुसऱ्या भुरग्यांक तशें करता केन्ना फाटी सरना काम करूं आमी जाल्यार वी हॅव डायसिजन सोसायटी एड्युकेशन सिंधुदुर्ग एड्युकेशन सोसायटी ते फुडेंपण घेतले आनी ते सेपरेट ट्रस्ट करून आपल्याक जाय कोणी रिपोर्ट नाका कित्याक वी हॅव पुना डायसिस एड्युकेशन सोसायटी आनी सेपरेट करून इतले सोंपें नासलें पूण तो चॅलेंज घेतली आनी हे करून दाखयलें सो वी हॅव Sindoorga Diocese Education Society, our trust. तू हुई करते का तो हुई का भाषेत किती बोलत तो आता प्रिन्सिपल बरोबर त्याने म्हटले ओके आणि एक बिल्डिंग बांधून जाई जुनी बिल्डिंग गेली आणि त्याला पैसे नसताना एक चॅलेंज कशी घेतली करून ना डायसीवर पैसे डायसी करून घातली त्याने चॅलेंज घेतले आणि एक स्कॉलरला इकराई बारावी करून त्याने चालू केले आणि हे स्कॉल त्याने चालू केले कॉलेज ज्युनियर कॉलेज चालू केले पैसे एकटे गेले आणि इतून तेका आज आज पहिले बूट ते गोजीचे बोलून नाही बूट ते गोजीचे आणि तिघाही इकरावी आणि बारावी करून चालू केले पहिली बाजू कसे पैसे एकटे गेले He likes to have, and I was present during the Benguda Principle कसं तो आला आमच्या कॅथेड्रल बसून साहित्य म्हणून मग आमच्या बॅक्सर तो खूप गोळ्या गेलो बॉम्बे गेलो आणि घेऊन गेलो पुणे गेलो किंवा ही कॅथेड्रल खूप करायचे कॅथेड्रल सगळ्याचे म्हणून सावधान करायचे आणि ह्या भाषेत त्याने मुलीला जायतो आदर होता तो बोलला तो मुलीला बोलला तो पाणी आलो होईल नो आय एम देअर विथ यू and he walks. आणि या भाषेत केली कशी मला परीक्षा किंवा भरले होता आपलं मनुष्यपण घेऊन जायचं जाणारे आनंद होता आपलं मनुष्यपण घेऊन तो दुसऱ्या पावता तुम्ही कशी अगदीची आवड त्याच्यात भरले होता तिथे घरातून येत असले मागले नसले तो पाठीचा वजन असतो सगळं माझं सगळ्यात पिका ते दूर आणि शॉर्ट संसाराचा आणि लोक नंतर जायला पावली तर स्वर्गात काय आला पोळीचा धंदा आपला स्वर्ग पाणी तो स्वर्गात सांगतो तो आला हा आजी हुई
आनी वचत हांव ताका बरें म्हणटा सगळे ताच्या फॅमिलीक बरें म्हणटा आनी दोन पुत्रां सोपयता तेच्याकूय हांव कॉंग्रेच्युलेशन दिता सगळ्यांक आनी वेलकम टू बिशप Belgium and another bishop always Silva. So take care of your prayer, to Genoa and Marcelo and the door of God. Thank you, dear Bishop Genoa and Robert Utra Trenchianka. Recap past memory. The diocese was founded in 2005. You have taken us back to the diocese. When the diocese was formed and shortly thereafter, Father Felix Antoine, then took a deal of the Sophia Nova and Nova Uttarudur, how to have a very good one now. To make shining Abuta, Follow Kushumi Shurutum. Follow Kushumi Shurutum, Shahaka Rahitum, Bishop Sadakush Rahitum, God bless you. Magasha Gabrielo, आताचा सबका समर्पण होण्यात आमच्या समोरने आमका सबका समोरून जाय जेन्ना आमी सबका समोरून करता आमी एकामेका पळयता कोणाचो सत्कार आसा आनी आयज आमच्या मदीं आसा आमच्या मोलाचो फादर फेलिक्स मोरेटो आनी ताची जुबिलियन्स आमचे बसमुसाय आनी गोल्डन जुबिलियन्स एंथनी लिबान आमच्या सांगता आसा हांव करून मागता फादर फेलिक्साक आनी मोबायल येवचें आनी आमच्या होळयेक जी आमची भावना आसा तांकां तांचो सत्कार करचो. Paris Council member Furi. I'm requesting beloved Bishop, whose the last name was announced. I would like to announce his first name. Reverend Bishop Alwyn Skiva, all the way he has come from the Archdiocese of Bombay. He was the first parish priest, I think so, Father, when he was working with him. So I would like to take his first name. Thank you, dear Bishop, for all the way coming from the Bombay and sharing your love with your beloved one. I'm taking the second bishop, with whom our beloved father Felix has worked, with Bishop Malcolm Sequoia. He has come all the way from the Amravati diocese. I am requesting him that he come forward and take this token of love. Thank you, dear Bishop Malcolm Sequoia. And our beloved Mogaso Bishop Apurva of Philip, आमका विशाल डायरेक्टर थोड़ी तो एमरिटन रेस्पेक्ट आमचो पयलो बिशप आसा आमच्या डायसेसचो बरे विशाल डायरेक्टर हांव तेका सांगता पळयता आनी मुखार मास्टरचे दाखयले जे कितें फादर फेलिक्स ऑफर करता ते तुमी स्वीकार करचे. I'm requesting आमचो प्रशासक राइट रेवरेंड फादर एंड्रू टोमेलो जरी तो जाणटो जरी असलो तरी तो काळ जाणटो तरणाटो आसा आनी ह्या तेच्या सेवे पासून तेच्या कर्मोगा कार्या पासून हांवें ताका आवडटा फादर फेलिक्स ताका ताचो सत्कार करतलो. Not last but the least, all the jubilees, the silver jubilees, the golden jubilees. I'm requesting all of you kindly come forward and receive the token of love from our beloved Father, Father Felix Lobo. Father Pauli. Thank you, Father Pauli, for coming all the way from the Bombay Archdiocese of Bombay. Thank you. Our own praise from our diocese of Bonfire for the nice workers. Since we were parish as our parish priest, for the children from Vasai diocese, from my diocese,
I'm glad to see you. Please come aside. Very nice to see you, Father. Father Andrew, he has come all the way from the Burial Seminary. He is a professor at the church. He is a professor. He has come all the way from St. Pius Seminary, Burial Seminary. So welcome, dear Father. Thank you. Thank you. Dear Father Anthony, he is also professor St. Pius Burial Seminary. Thank you, dear Father, for coming all the way from the Bombay. And the last, Father Nelson Sharma, the diary, will not continue to thank you, God bless you. And last, I call you the lovely couple, young couple, the Anthony and Liban, as they are the golden jubilees. The countless love, countless memories, countless dreams you have to celebrate this golden jubilee. I request Father Felix Mogatsapur, then so this Rokutan Sanglai, Aukadu Mantal and Kafaisapur. Thank you. And finally, the international figure, Father Joseph Dantas, all the way from Pune Diocese, is representing for us. I'm requesting you, dear Father, can you come forward and take this token of love from your beloved Father, Father Felix Lobo. Thank you. Thank you, dear. Thank you. Gracias, dear Father. Shaitanka Sukran, Adu Vaidurmata Tuminche, Taja Suklan, I'm shaking Shaitan, I tried to say, but Bashar and Baba, Moima Divya, I'm so Romanis. Amravati Diocese so Pune Diocese Saiti Versa Vika Chandra Pada Malcolm Singuera and Taka Lakshman Kula to Mata Taka Havana so to Mata Kavarasa to Macha Ataus Ek Samak Gospel JD Nyanadi Jatamachi Confession Achi Exam Muslim to Macha Sankar Gospel Ataus Exam Karilapu I stand Shamadasa Outward to Mata Father Malcolm Singuera. Can you come forward and express your few words about our Father Felix Lobo? Dear Bishop Alvin Pareto, Bishop Alvin De Silva, the Jubilean, my friend, Father Felix Lobo, all the other 6 Jubileans, Father Andrew, all my dear fathers, my dear religious sisters, Anthony and Liban, golden jubilee couple, and my dear friends. The simple jubilee of a priest is truly a holy milestone in his life, because he does not count what success he has received in the last 25 years, but he counts how faithful he has been to the Lord and to the service of the people in the last 25 years. He doesn't count what he has received, but he counts what he has given to the church and to the people. He does not see how he has enjoyed these 25 years, but he looks at how many tears he has wiped of those people who are afflicted. Not how comfortable he has made,
but how many people he has comforted in the last 25 years. And therefore, it's truly an occasion, a moment of joy. A beautiful testimony of a life poured out in love for God and for His people. That's what is the description of the life and priesthood of last 25 years of my dear friend, Father Felix Lobo. As I know Father Felix Lobo for many years now, he's a man of tireless energy. Whether he's organizing an event, visiting families, or quietly lending a hand where no one notices, Father Felix does it all with love, grace, compassion, and of course with a broad smile. I fondly remember our days together in the Bishop's house in Pune. I was put in charge of the basic Christian communities, and I was residing in the Bishop's house. And in the year 2000, Father Felix was appointed as a secretary to Bishop Valerian. He was very faithful to his work. He was joyfully looking after all the needs of Bishop Valerian and encountering people who came to meet him with a smile. He used to be very busy the whole day. And evenings when the bishop's office is closed, he had all the time to himself. But he never spent time resting or looking after himself. He always gave his time for others. As I was going from area to area, conducting programs and 40 masses, area masses, Father Felix, every evening after the hard day's work, he was coming with me, or he's taking up my responsibility in another area, and used to work till late night. He's a very, very hard-working person that I have seen. That's the spirit Father Felix has. That deep, Christ-like desire to serve, to work with people of all kinds, and to uplift quietly without needing the limelight, that defines Father Felix. Father Felix, as I know you, your leadership is not loud, but it is lasting. Your humility is not weak, but deeply rooted in Jesus Christ. And your heart for a ministry is not bound by titles or timetables. It is rooted in the love of God. On this Silver Jubilee, we thank God for the Felix, for the gift of youth given to all of us, for your witness, for your wisdom, and for the yes you have said to God, and the ability to serve with humility. I want to repeat what Bishop Alwyn said. When the diocese was bifurcated from Pune, the Sindhu diocese, in 2005, I was pleading for the Felix because we were good friends. You remain for Pune. We will work together. We will support one another. Even I know Bishop Valerian called him and said, you are here doing a good job, remain here. But Father Felix told me, which I will never forget, he said, let me go back and serve my people. Let me be a priest in my own soil. Maybe that will give me much joy and meaning to my priesthood. Thank you, Father Felix, for this deep commitment and humility that you have, and that has made a big difference
in the Diocese of Central. We pray, Father Felix, that the years ahead bring you continued strength, joy, and abundant blessings, that you may grow in your priesthood and also in your rank. You will quietly help many more people when you serve them. I want to congratulate you, Father Felix, and thank you for showing us what it means to live a life of true service. May next 25 years be even more surprising to you, grace-filled, that you will always say yes to the Lord and make a difference in many lives that are entrusted to you. I wish you all the best and assure my prayer and my support always. I also want to congratulate Antin and Livan, my love from Pune. They have been a good family, so I congratulate you for completing this milestone of 50 years and their children and their family. May God bless you. Thank you, dear Bishop Malcolm Sequeira, for expressing your words of good quality of our dear beloved Father Felix Lobo. शब्द कम पड़ जाए, एहसास आपको जताने को दिल चाहता है, बस जुट जाए आपको शुक्रिया अदा करने के लिए. Thank you, dear Father, dear Bishop Malcolm Sequeira. 50 years, the half century of the love, the laughter, the loyalty, the memories, the sharing with each other, their words. बड़े कहते मोगानू वगैरह असतं कहते जोडली केली असतं. आईस ज्यांना तुमच्या खुशाल यांनी वाटत गेलेला असा Mr. Anthony and Mrs. Liban Fernandez, I'm requesting you kindly come forward and please do the felicitation for all our bishops and the names which I announced. I'm requesting our Most Reverend Amsabo and his Bishop Paul in Barreto kindly come forward and they would like to felicitate you. Come, all the tiny ones, angels. Give the honor. Thank you, dear Bishop. I'm requesting Bishop Malcolm Sequeira kindly come forward and receive the token of love from this Golden Jubilee family. Mr. Anthony and Liban Fernandez kindly receive this token of love. I'm requesting our beloved Bishop Albert Silva all the way to the Archdiocese of Bombay. I'm requesting you kindly come forward and receive this token of love from this family. However, Markdowns of Prashasik, administrator of the diocese, Romanis, Monsignor Andrew Mello, however, Markta Trimandayo, Mogache Pratik Ministrika Kuche, requesting Father Andrew Mello. Answer Cathedrals of Milan, this Cathedrals of Rector, Father Millet, D'Souza, and Mutalice, and a Mohachi Pratik, and Srika Dochia Kutmanko. Thank you, dear fathers. Dear bishops. Harduane, I'm
requesting Father Joseph Damatus kindly come forward as they want to give the token of this love for you. They all come all the way from Germany. Please carry this love when you go return back to your diocese. हर दुआ में आपका नाम शामिल है और आपके बिना अधूरा सा लगता है। हर सब दिल से निकली है ये आवाज प्यारी, आप सबको शुक्रिया अदा करती है। Now I'm requesting to felicitate our beloved Father Felix Lugo Ajat Natacha Yadikonachi Roke Mosita Nata Somrota Ampawari Kushalda Dista Zaki Bawena Sazaita Zanatista Haveli Father felicitate Kunza Our Turis Navadekalo the Mutalu to the family felicitate. I'm requesting dear Father Felix kindly come forward. Melagris Cathedral, Samait Valley, Amchi Sobera Daisy Mai, Libras Montana, Dr. Marcus of the Parish member to the Mutalu family felicitate. Requesting Father Meletu and Father Richard and Father Roger and Father Philip, and you also come forward because you are the pillar of this parish, four of you. Okay, Father Vice also Chamadasa, Zai Jamaica, Kantarik, the Chumis, the G, celebrated Yasa, I also Yasa, Amita Name, Felicita, the Zeus of Gagata, Amilani. So that I should can you give a round of applause? Thank you. Thank you. Our Petromata Immaculate Conception Church, Vedula, Chichi Bawade, Lasa, Petromata, Nimutalu, Father Sotokacho, and Sapati, Father Francis de Souza, and Chico Vedula, the sister Manu Lasa, Nimutaluchi, and Chico, National members of the Nimutalu, Father Felix, also Sapati, Father Felix, can come forward. Secretary in church, and I'm really glad to know because he also celebrated his Ruby Jubilee. His studies are also Jubilean in this year of Jubilee, so we also congratulate him as he celebrated his 40 years of his priesthood. 40 years, 40 वर्षा त्याची यात्रेपणाची संस्था यांची सुरू होता. Blessings St. Anthony Chapel in Pasquimada to be ready out to be next of Monday. Thank you, dear Father Francis, dear sisters, and dear Parish Council of Vedula of Immaculate Conception. Fabrizio Guardia sopra e non faccio paura Testimonial Lasa, Testimonial Lakshmi Chikona Sata, sopra e non conta Chikona Sata, Chikon Sokochi, St. Anthony Chapel, Lucas Guardia Chikona Sata, to look at it for the Felicity and Chichi, to see how we have our Eliasa, Fabri Sataro, to Diamond as Yoga. God bless you. Our Mother Father, we have Chichi, Hannah, ex-teachers, wow, ex-teachers in the Felicity, the Chicos of the After Romanta, Mother Teresa School, and we made out
next. Before you find friends of Putini, if I can just stop that Putini, or Mother Teresa School. Father, anybody, Father Francis, the Catholic, to manager, I think so. Mother Teresa School also. And Chico Nasa, Chico is college teachers, Chico Nasa, Ashita Kario, and Father Francis. All those who are from the Mother Teresa School, from the England, I'm requesting you, can you come forward from the Milan School staff? Our time for month also, manager as a father, we look at which of the things as a manager from Milan School at college, and requesting you, can you come forward? Your father Richard is there? Okay, thank you. Next, CFC, Mr. Gregory and team. Couple for Christ. Let's I want to number to be friends with the next couple for Christ. Gregory, Mr. Gregory and team.
आनी तो मागीर तुमकां कोणाचो वैयक्तीक जोड जाय फादर तुमचे कसो बसतलो हांव आतां मुखार कोणाक आवडचो ना प्लीज बसा फक्त दोनच उतरां ताच्या उपरांत दिनवासनीची उतरां जाले प्लीज तुमकां विनंती करता आय रिक्वेस्ट यू प्लीज वेट जस्ट फॉर 5 to 10 minutes I assure you within 10 minutes everything will get over dinner is ready just please wait for 10 minutes तुमकां विनंती करता Since I do not understand countering, am I supposed to give a vote of thanks? And I prepared a 20-minute talk, and the MC says talk for 1 minute. So I am at a loss now. In my congratulations, Father Felix, and all the best. And of course I'm here because he was my student in St. Pius College and he was also bishop of St. Jude's Church. So congratulations and thank you for all the help that you have given me. Thank you. Thank you, dear Bishop Albany Sundar, for expressing your words of gratitude to us. हजारों फूल काफी नहीं होते दुल्हन को सजाने के लिए हजारों फूल काफी नहीं होते दुल्हन को सजाने के लिए सिर्फ एक फूल काफी है आप सबको शुक्रिया अदा करने के लिए मैं रिक्वेस्टिंग टू कैपिटल स्लोगो कैन यू कम फॉरवर्ड एंड से हिज वर्ड ऑफ थैंक्स Kritika already how सगळ्या तुझ्या सिल्वर ज्युबिलियन्स 7 जाण आमी हांगासर हांव आनी 2 जाण फादर वॉर्नर आनी फादर गॉडविन परेरा शिखान येवंक तांकां जालें ना तांचे पासून मागतना तांच्या सगळ्यांच्या नांवान ही म्हजी दिनवासनीची उतरां तेच भाशेन एंटनी आनी लिबान हांच्या फॅमिलीच्या वतीनूय हांव दिनवासनीची उतरां तुमकां दिनवासता I thank God for all the blessings that I have relished and cherished along with my companions and through the powerful intercession of Our Lady of Miracles I myself have experienced many miracles in life. If I go to share, I think this evening will not be enough and therefore I limit myself. मोगारिस्कानो जेन्ना मुझे ऑर्डिनेशन सावंतवाडी आसले 2000 सालान मुझी माय शीक जाली ती बॉम्बे हॉस्पिटलान एडमिट आसली आनी देखून हांवें बिशप ओलेरीनाक रिक्वेस्ट केलें आनी म्हजें ऑर्डिनेशन सावंतवाडीसून बोमाय सेमिनरीन आमच्या कंपॅनियन्स बरोबर 2000 सालान एप्रिलाचे 8 मे 2020 सालान मुझी 50 वर्सां गोल्डन जुबली 25 ऑगस्टाच्या 25 तारखेक कोरोना आयलो आनी
कोणेच म्हाका विशय करूंक ना कित्याक मोबायलांतसूनय कोराता येतलो म्हूण ती सगळी भियेली आनी देखून ही सिल्वर जुबली स्टीव स्टॅनली मॅकलिन म्हणूंक लागलो अंको आमी सिल्वर जुबली व्हडली करूया आनी गेले खूब दीस तयारी करता आसतना showers of blessing गेले 4-5 दीस पावस पडून प्रेशर वाडलो पावस उणो जावंक ना पूण आयज ह्या वेळार पावस ना आनी देखून म्हाका खुशालकाय आनी संतोष भोगता दिनवासनीची ही 4 उतरां न्हय पूण थोडो वेळ कित्याक हो जावन आसा म्हत्वाचो म्हजे दिनवास तिनूय आमच्या गवळी बापाक फादर ऑल्विन बरेटो जावन आसले पॅरिश प्रिस्ट ह्या कॅथेड्रलाचे जेन्ना हांव पाद्री जालो गोरेगांव सेमिनरी रायट बिशप आनी 2008 सालांत जेन्ना हांवें बिशप वलेरिना कडेन विनंती केली की म्हाका सिंधुदुर्ग धर्म प्रांतांत काम करूचे विसावाच्या जाग्यार काम करून म्हाका खूब उर्बा आहा जशें बिशप मालकमान सांगला बिशप ऑल्विन बरेटोन सांगला तशें बिशप वलेरियन म्हाका कशीच परवानगी दिवंक तयार नासलो पूण जिद्द धरून हांवें तांकां विनंती केली आनी म्हणलें पळया घरा लागच्या सुवातेर काम करून एक व्हडली चॅलेंज आनी बिशप वलेरियन म्हणलो यू वील हॅव अ रॉयल चॅलेंज देयर बट हांवें ती स्विकारली आनी गवळी बाप बिशप ऑल्विनान म्हाका दोनी हात उक्ते करून म्हणलें फेलिक्स तूं ये हांव तुजी वाट पळयता त्या दिसा पासून आयज पर्यंत बिशप ऑल्विन हॅज बीन very loving, kind, generous, supportive and देखून I have so many adjectives but I limit myself Bishop and I thank you for all that you have been to me and to my family. Thank you and I pray for you. Bishop Alvin De Silva जावन असले माझे parish priest St. Jude's Church Maladis आणि माझे प्रोफेसर गोरेगाव सेमिनरी तांचे बरोबर आणि माझ्या कंपॅनियन्सा बरोबर 5 वर्सां 95 सालापासून 2000 सालापर्यंत हांव शिकलो पूण एक दीस म्हाका बिशप ऑल्विन डि सिल्वाचो खूब राग आयलो पयल्याच वर्सा म्हाका ट्रेनी धरूंक जाय कशें बदलूंक जाय खंय वचोंक जाय खबर ना आनी पयल्याच वर्सा 1995 हांव जून म्हयन्यात गोरेगांव गेलो आणि 15 दिसांनी म्हाका मिनिस्ट्री वीकेंड मिनिस्ट्री सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट चर्च आणि गोरेगांवसून दादर कशी भाजी जाता सांगोची गरज ना आणि दादरसून ठाणे म्हाका पळोवंकच नाका पूण हांव जायते थंय शिकलो कशे लोक धक्काबुक्की खावन ट्रेनींतसून दर दिसा वेतात ताचो अनुभव म्हाका स्वता मेवलो आनी ताचे उपरांत बिशप ऑल्विन डि सिल्वा म्हाका कोंकणी शेरमावसान ब्रदर आसतना I think Bishop Alvin you will remember and recall he used to call me sometimes to preach in Konkani for Konkani Mass. There was no permission but he said I give you permission because he would celebrate Mass in Konkani but could not preach. That gave me confidence and strong support to break the word of God. त्या दिसापासून आयज पर्यंत 30 वर्सां we are in touch with each other. आमी एकामेका बरोबर जावं मेसेज धाडून खंय मेवले जाल्यार आमी एकठांय हा आनी थोड्याच दिसांनी तांकां इन्विटेशन धाडल्या बरोबर रिस्पॉन्स आयलो give me flight ticket I am there for your silver jubilee and he made it last night he arrived at 12 o'clock and this evening now tonight
he is leaving at 1 o'clock. He is 78 years old. I am deeply touched, Bishop Alvin De Silva, by your presence, prayers, good wishes, and your love and support during my pastoral ministry and as a student at St. Pius College, Goregaon. I also express my gratitude to all the formators, my rectors in Goregaon Seminary, St. Charles Seminary, Nagpur, Prakash Bhavan, my regency places, and I request you to communicate my gratitude to you and through Father Andrew, who is also the Dean of Studies at St. Pius, and Father Anthony, who is also Professor and Moderator at St. Pius College. My gratitude to the seminary, St. Pius. What I am today is because of St. Pius College and St. Charles Seminary, Nagpur. Bishop Malcolm, we lived like two brothers. आम्ही दोन भाव कशे 16 वर्सां 3 वर्सां हांव बिशप सावजान आसतना आनी 3 वर्सां सेंट पॅट्रिक्सान. बिशप वलेरियन आनी विकार जनरल फादर लुट्स आमकां म्हणटाले यू आर लायक पीटर एंड पॉल बिकॉज वी वर बोथ यंग, एनर्जेटिक एंड वेरी hyperactive. Anything that is told to us, whether it is sesquicentennial celebration, 150 years of cathedral, St. Patrick's Cathedral, whether it was Bishop Valerian's Silver Jubilee, Episcopal Silver Jubilee, म्हणजे गौरी बाब जावन 25 वर्सां was Diocesan Synod there. We have worked, both of us, selflessly, and we have received countless blessings from the Lord. During these 13 years and much more than that is in the seminary, Father Malcolm and now Bishop Malcolm, we have always shared not only our joys, also our sorrows. So in a very special way, I thank you for taking all the trouble and coming all the way from Amravati in spite of heavy rains आणि इतलो पाऊस लागला असताना तुम्ही माझ्या मोगापासून आयल्या. हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास मॉन्सिन्योर एंड्रू डी मेलो जे जावन आसात डायोसिजन एडमिनिस्ट्रेटर, आमचे बिशप, कित्याक सगलो कारभार तांचे लागीं आहा. तर तांकांय म्हजे दिनवास. खूप जाणांक उलोवंक दिवची संदी आसली पूण मागीर म्हणलें आमी लिमीट करुया कित्याक वेळ कमी हा. दुसरें म्हणल्यार हांवें तिनूय गवळी बापाक विनंती केली, तुमी इतले लांबसून येतात आनी 2 उतरां आनी आमची पोरसां तुमचो ताळो आयकूंक आशेता. Our people are waiting to listen to your voice, and therefore I requested all 3 bishops say few words, and I apologize to Father Andrew De Mello because he is supposed to say a few words as a diocesan administrator. Even Father Millet was supposed to say a few words. Father Elias, my companions, because we joined on 1st July 1988. Since then, we have lived like good friends, good brothers. I don't remember any time we have fought with each other or we have stopped talking. आता तुम्ही म्हणटले पादरी झगडतात आणि उलयतात रावतात जाल्यार that happens. We have never fought. We have worked together here. So I thank Father Andrew De Mello, Father Millet D'Souza, the rector and parish priest, Father Alvin Gonsalves, who has helped me for last 4 days. He was present here to help me physically. मुझे दिनवास Father Joseph Dantas, who has come all the way from Germany. काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. 4 दिसांसाठी, एक म्हणल्यार सिल्वर जुबली आनी दुसरें म्हणल्यार ताची मम्मी डॅडी बरी ना. ताका लागून तांकां आसोन नसोन ताका दिसता की म्हज्या मम्मी डॅडीची काळजी घेवची, तांकां विजीट करूचें आनी तूं वेळांत वेळ काडून आयला देखून हांव तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास दोनूय MC, फादर रॉजर जो MC आसलो मिसा बोलिदानाचो आनी फादर विल्सन गॉन्साल्वीस ह्या धाकटुल्या प्रोग्रामाचो.
मुझे दिनवास मुझ्या कुटुंबाक माय सिरिल, डेल्फिन, स्टीव स्टॅनली, पीटर कल्पना मॅकलिन, लिओ नेल्सन, क्लारा, आयरीन and everybody. तुमचो मोग, तुमचो sacrifices I learned from my parents what does it mean to do a hard work. मेहनत करून वयर येवन कितें प्राइज दिवचे पडटा हे म्हज्या मायपाय कडसून हे भावा कडसून शिकलो. तुमच्या मोगा पासून साखरेच्या पासून सगळे आदारा पासून आनी हे सगळे करून तुम्ही आदार दिल्यार देखून तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. ताणी म्हणलें फिलिक्स जे कोणी तुका कितें दितलो पाकिटांनी जावं कितें फुलाची पाकळी ही तूं सगळी मिलाग्रीस कॅथेड्रलाक दितले. आनी हांवें म्हणलें येस आय विल गिव. जाल्यार तुमी कितें म्हाका दिल्यार ते सगळे फाल्यां मिलाग्रीस कॅथेड्रलाक वेतले. सिरिल, पीटर, मॅकलिन, स्टीव स्टॅनली, एल्सी आनी ट्रिसा, थँक यू फॉर युअर सॅक्रिफायसेस अँड तुम्ही केलेल्या साखरेच्या. मुझे दिनवास फादर रिचर्ड साल्दाना, प्रिंसिपल आनी सगळे मिलाग्रीस टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, एक्स टीचर्स तुमच्या सगळ्या हेल्पा पासून, मोगा पासून, मदती पासून. मुझे दिनवास फादर मिल्टन मोंतेरो नवसन्नी डिरेक्टर आनी आमचो ज्युडिशियल विकार ताच्या आदारा पासून आनी सगळ्या आमच्या घरच्यान सोयऱ्याक सोय केल्या पासून. मुझे दिनवास फादर केची रॉड्रिक्स सोशल सेंटर डिरेक्टर आनी म्हजो इश्ट जाणें म्हाका जायतो आदार थंय म्हज्या इश्टाक जावं म्हज्या घरच्याक सोशल सेंटरान रावून दिल्या बद्दल. मुझे दिनवास ऑल माय कंपॅनियन्स. आमी गेले 30 वर्सां 95 पासून आयज पर्यंत वेळान वेळ काडून खंय ना खंय दुसरे सुवातेर वेता. पुणे गेल्यार पुणे येतल्या, सावंतवाडी, आजरा, मालवण सगळे सुवातेर आमी गिव एंड टेक. एक फावटी हांव थंय वेता, एक फावटी ते येतले. सो आय थँक फादर एंड्रू अराना, फादर नेल्सन साल्दाना, Father Joe Di Mello and Father Anthony Fernandez, because we have really enjoyed together, being together for the past 30 years, studying together, playing together, sharing all our joys and sorrows with each other. मुझे दिनवास मुझे सगळ्या फॅमिली, आता सगळ्यांची नावां घेना, बोमायतान, पुणातान, गोंयांतान, भायल्या गांवांतान, बेलगाम, गोवा, नाशिक सगळे सुवाते उसरायलेले सगळ्यांक मुझे काळजांतल्यान दिनवास. मुझे दिनवास लिटूची प्रिपेअर केल्या सिस्टर ब्रिजिट डिसूजा, बॅकड्रॉप बरे भाशेन प्रिपेअर केल्लो मारिया, एलिना आनी विलियम. पूण आमी आतां सगळे कॅन्सल केले देखून भायलो प्रोग्राम तो बॅकड्रॉप आनी सगळे हॉलान लायला. मुझे दिनवास क्वायर मेंबराक काळजांतल्यान स्टीव आनी तांच्यांनी खूप तयारी ते वेगवेगळ्या सुवाते वचून बोमाय ह्यूज स्क्वेअराची प्रॅक्टीस ताणे बरो एक तासाचो नॉन स्टॉप बँड शो प्रिपेअर केल्लो. पूण आय एम सॉरी देवाक नाका आसले देखून पावस पडोंक लागलो आनी ते सगळे कॅन्सल करचे पडले. बट आय नो एवरी संडे यू ऑल हॅव कम टुगेदर एंड यू ऑल हॅव प्रॅक्टीस. थँक यू, गॉड ब्लेस यू. मुझे दिनवास सगळ्या पाद्री भावांक, माद्री भयणीक आयज आयतार पावसा मिसा बलिदान भेटून आयज तुमी सगळे करून तुमी ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवन देवाक आर्गां दिवन म्हजे बरोबर आनी हांव म्हज्या सांगाता बरोबर देखून हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास सावंतवाडीच्या पॅरिश पास्टोरल काउन्सिल मेंबर्स, व्हॉलेंटियर्स, फाब्रिकास, सेंट एंथनी वाडो, न्यू
स्कूल वाला Father Felix, you go ahead, we are with you. 3 मीटिंग जाल्यो, 3 मीटिंगी 50चे वयर आनी देखून हांवें तुमकां लागून तुमच्या आदाराक लागून जे कितें आयज करूंक पावलो देखून हांव तुमकां काळजांत दिनवास दिता. म्हजे दिनवास वेगुर्ला पॅरिश प्रिस्ट म्हजो फादर फ्रांसीस. हांव जेन्ना हांवें म्हणटा तो काम करता दिसप आनी दिलो सावथ कडेन वयता. जायते फावटी आमी एडजस्ट करता मिसा आसुनी इंतेर आसुनी आनी कितें आसुनी फादर ना हांव आसता हांव ना फादर हा आनी ते अंडरस्टँडिंगाक लागून we are enjoying our priesthood and our ministry. I thank Father Francis. I thank all Vegulla Parish Pastoral Council members, Mother teachers, Mother Teresa Scholacho teachers. I thank all the teaching and non-teaching staff of Mother Teresa School. I know sometimes they are angry that I am not there in the school. When I am not in the school there, I am here at Milagris Cathedral construction work. I am not there, I am somewhere in Bishop's house. I am not there, I am somewhere in some department. So you all are doing everything when I am not there. I am very, very grateful to you all for your understanding. At times I have also got angry, I ask sorry, but I know that there is a lot of work. Those who are working in the school, they know what is demand and command from the department. So I thank Mother Teresa's teaching and non-teaching staff and all the parishioners who have come from Vegulla. I thank all those who are म्हजे देवास आसऱ्याच्या सगळ्या लोकांक मालवणच्या आमचे सोयरे दायरे कसाल मानगांव सावंतवाडी आसगांव आनी सगळे दुसरे स्वाते उस्तायलेले म्हजे दिनवास म्हजो निक्सन मिस्टर निक्सन एक्चुअली तो फादर फ्रांसीस वाजो फ्रेंड हांगासर आमी आसतना तो येतालो ताणें म्हणलें फादर फेलिक्स आय विल कम एंड डू द लाइव टेलिकास्ट एंड व्हिडिओ शूटिंग फॉर यू. थैंक यू निक्सन फॉर द सैक्रिफाइसेस फॉर योर प्रेजेंस एंड फॉर हेल्पिंग मी दिस इवनिंग. आई थैंक बिसे सदांच फोटोग्राफी आनी करून तेच भाशेन आमचो फ्रेंड कॉफी ग्रुपाचो मिस्टर एड्रियन तुमकां हांव काळजांत देव बरें करूं. आय थँक यू फॉर योर हेल्प. म्हजे दिनवास मेडिकल मिशन सिस्टरी सगळी ऑल्टर डेकोरेशन्स एंड अरेंजमेंट्स फातिमा कॉन्वेंट सिस्टरी वेस्टमेंट्स आनी सगळे होली क्रॉस सिस्टर्स एंड सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ निरावदा for your help, for your kindness and for your presence this evening. मुझे दिनवास altar servers they wanted to hold the mitre and they were fighting before the mass who will hold whose mitre, and the bishops disappointed them saying no mitres today. So anyhow I said at least one of them will become priest and one of them will become sister after all this experience this evening. मुझे दिनवास सगळ्या म्हज्या इश्टांक my friends, relatives, those who have come from Pune, including Anthony and Livan auntie and Anthony uncle and your family who has come, Joel and Johnny, all the way with your families from Dubai, because they said Father Felix is part of us. I thank Sister Ventura, the former Superior General of Fatima Sisters, their aunt, for their help and guidance, also for all of us. मुझे दिनवास Mangalore, Mumbai, Goa, Belgaum, Nasik आणि पुणे जायती जाण आयल्यात मुझे तांकां दिनवास. I say thank you to Sebi D'Souza and his family from Nigdi, Pune for all their help. I thank Mr. Michael DiCosta, my classmate, for all his help, who has come all the way from Goa. मुझे दिनवास Clement Lawrence, मुजो इश्ट and a friend who is from Pune, who is in UK, ताच्या आदाराक लागून. My gratitude to Kiran and Pascal Fernandez. गेली 25 वर्सां
दर वर्सा म्हाका 2 लोक कॅसेट ब्रँडेड कॅसेट प्रार्थनालयासून हांव आसा ते फिरगोचे किरणा वरवीं पावता. देखून I thank you and all other help that you give me now and then. मुझे दिनवास प्रोफी ग्रुप मेंबरा आमचो एक टर्न्स ऑफ फायर इंटरसेसरी ग्रुप हा ताचो लीडर फादर जो सांतियागो आणि सिस्टर ब्रिजिट आणि हांव तांच्या संपर्कांत कोरोनाच्या टायमार आयलो आणि ते म्हणून गेले फादर जो सांतियागो सेड व्हेन ही इज नॉट अवेलेबल यू जस्ट बी देयर. आणि गेले 5 वर्सां म्हाकाय ताची आवड निर्माण जाली आणि दर शुक्रार दीस we pray for all those who ask us to pray for their needs, and we have got many members who have got gift of healing which I have experienced. हांवें म्हज्या स्वताच्या डोळ्यांनी जेन्ना ते फोनाचेर मागणे करतात कशे भाशेन तांकां पेटोवणी फावो जाल्या हांवें म्हज्या स्वताच्या दोळ्यान अनुभवला. तांचे मदें हा आना मारिया हा, सिस्टर ब्रिजिट हा, तांचे मदें हा एड्रियन हा आणि जायती जाणां हा. पूण आयज थोडी जाणां आयल्या, थोडी जाणां येवंक ना. तांकांय म्हजे दिनवास अमेझिंग ग्रुप जो आमचो हा मिसिस मार्टिन्स, फादर रेगनाची मम्मी आणि तिची सांगाती सगळी जी वावुरतात आदार दिवच्याक गरिबांक जांकां गरज आसा तांकां. आय थँक ऑल ऑफ देम फॉर देयर प्रेयर्स एंड फॉर देयर सपोर्ट. एकेखेरीत भाशेन म्हजे दिनवास जो रॉड्रिक्स and his family Mumbai and Morris D'Souza and his family Mumbai for all your help support. मुझे दिनवास ह्या 3 एकदम इश्टांक टोनी बॉर्जेस, एंटनी डिकुना आणि अगस्टिन फर्नांडीस तांच्या आदारा पासो. मुझे दिनवास एशली केटरर्स जाणे गेली 4 दीस आणि आयचे सगळे जेवण रुचीचे म्हज्या मोगा पासून आनी आमच्या सगळ्यांच्या मोगा पासून ताणें तयार केला. तेका म्हजे दिनवास. आनी तो म्हणून फादर डोंट वरी, तुका कांयच उणें पडोचें ना. म्हजे दिनवास ताका. म्हाका दिसता आनी हांव कोणाक रावला चुकून जाल्यार बिकॉज नाव आय एम एक्सायटेड. ओके, तर हांव सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आय थँक each and every one of you for your presence, for your prayers and for your good wishes. I am choir member मिले ना no choir member ना ऐसे ना choir members once again I thank you. आणि हांव कोणाक चुकून रावला सगळे फादरी सगळे सिस्टरी आणि तुमकां भाव भयणीनो जर हांव चुकून रावला आय अपोलोजाइज. सगळ्यांक एक फावटी काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच मोग पास जाचे वरवीं आनी म्हज्या जिवितांत पाद्रीपणाची उर्बा न्हू पूण सगळ्यांच्या जिवितांत अशी उर्बा वाडोवंक तुमच्या आदाराची, तुमच्या मार्गदर्शनाची, तुमच्या मदतीची आनी मोगाची गरज म्हण परतून एक फावटी हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. God bless you. Thank you, dear Father Felix. म्हाका खबर आसा आयज तुजें मन देव वाचता आनी तुजें काळीज भरभरता. आयज तूं खोलायेंतल्यान सगळ्यांक थोडी भाशेन देवाक आवडा दिल्लें आसा तुज्या मायेच्या सांगाता. आयज तुजी माय तुज्या सामकार आसा तिच्या सांगाता आनी तुजी जी बऱ्या भाव भयणां आसा तांच्या सांगाता. तो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हटलेलें आसा. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, करता तुम्हें बस शुक्रिया. मोगाच्यान तुम्ही सगळीं जाणां ह्या सप्तका संबरान तुम्ही सगळीं जाणां मोगान आनी शांतेन बसून तुम्ही जो सप्तका संबराक पळोवन तुम्ही सगळीं तुमची बसका घेवन बसली तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव आतां उपकार करूं मागता फादर चर्च कंपॅनियन फादर एंड्रू अराना जुबिलेन्स to say the praise before me, and at the end all the praise, first bishop and the priest, we will take the one tick
then all the sisters and all those who want to give. ज्या कोणाक कितें दिवंक जाय फुलां फुलांचो तुरो जे कितें तुमकां भेट वस्तू दिवंक जाय तुमी मागीर फादराक दिवचें. God bless you and have a blessed evening. Before Father Andrew says the grace, जेवणाचेर आशीर्वाद घालुचे आदी I request all the fathers, all the sisters, all my relatives, especially those who have come from Mangalore, Dubai, Pune, Mumbai, Nasik, along with Livan auntie and Anthony uncle. Please wait, okay? We will have food together because this is a gathering and food is the same both the places. So I request all the fathers, sisters, soon after the photograph, please go to the hall. Food is arranged, okay? And after that, all our close relatives, friends will go to the hall and simultaneously food is served for everybody. The food is the same here as well as in the hall. So I request all of you all, please do not go without having food. Duty round, Father Andrew, Javnachi, Ashirwad, Magdalene. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Loving Father, we thank you for the many blessings and graces that you have showered on Father Felix and on all the jubilarians, both on the clergy and the laity, and the gifts that you have blessed each and every one of us with. We ask that you continue to walk with us, guide and strengthen us as we move ahead. We ask you to shower your blessings on this meal we are about to share. May our sharing of this meal strengthen the bonds of love and friendship among us, and may we receive the nourishment and strength to work tirelessly for your kingdom. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive on thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.